फातोड्ड्या शेतकारांक ट्रक टर्मिनस नाका तांकां शेतां परत जाय। आमदार विजयाकय हो प्रकल्प फातोड्ड्या कसोच नाका। दिगंबर कामत म्हणटा लोकांक नाका आसत जाल्यार प्रकल्प दुसरी कडेन व्हरचो। ट्रक टर्मिनसा बरोबर खंय कितल्योश्योच बेकायदेशीर गजाली येतल्यो। जे पूर्वी काँग्रेस गव्हर्मेंटीन स्क्रॅप केल्लो ते भाशेन आतांय तांणी स्क्रॅप करपाक जाय आनी ट्रक टर्मिनस आमकां हांगा मडगांवां नाका। जर तर ट्रक टर्मिनस हांगा हाडलो जाल्यार आमी सगळे लोक कितेंय प्लॅन केलो जाल्यार आमी सगळे लोक रस्त्यार येतले। हांव ह्या निजाचो ह्या शेतकार हिंगाचो हें शेत आमगे गव्हर्मेंटान इक्वायर केलो। इक्वायर केल्या 2002 इक्वायर केलो आनी आम ट्रक टर्मिनला आनी तेन्ना आमी कोर्टाक गेल्ले आनी कोर्टान आमी सगळें उलयल्लें आमकां ट्रक टर्मिनल हिंगा नाका आमी शेत रोयताय म्हूण आनी गव्हर्मेंटान आमगे शेतां आमकां पोतून दिवचें। आतां पोतून हांवें गव्हर्मेंट म्हणटा ट्रक टर्मिनल हिंगा एक फॅक्टरी ना कांय ना हे ट्रक टर्मिनल आमकां हिंगा कितें करपाक truck terminus, which I have taken a very strong objection to. SUDA has written to the PDA saying that the truck terminus land, the 1,35,000, should be marked as truck terminus for the construction of a truck terminus. Now it is all very clearly known that when I was in the SUDA as vice chairman, we had scrapped the project. So there is no question of reviving the project. It appears that from the government side, from the back door, there is an attempt to revive this project, which I am strongly opposed to. टर्मिनस एका तेंपार फिजिबल आशिल्लो थंय म्हणून तेन्ना जो जागो घेतिलो मागीर लोकांचो विरोध जालो म्हणून मागीर तो टर्मिनस प्रोजेक्ट ड्रॉप केलो। म्हाका दिसता आतां थंय लोकल लोकांचो विरोध आसा। लोकल लोकांचो विरोध आसा ते म्हणटा आमचो जागो आमकां परतो दियात। तुमी ट्रक टर्मिनसाक घेतिलो ट्रक टर्मिनसा खातीर दुसरो जागो पळोवचो पडटलो नाजाल्यार। लेट मी बिगिन विथ सेइंग आमके ट्रक टर्मिनस नाका रिजेक्ट केल्लो कित्याक ती पॅडी फील्ड आनी लोक थिंग पॅडी ग्रो कोता। आम एग्रीकल्चर डेव्हलप करूंक जाय हाली म्हणपाकूच रावता गव्हर्मेंट जायत पार्टी पूण केन्ना एक्शन घेवपा टायम आहा ते दोणो ट्रक टर्मिनस सपोर्ट कोता आनी पॅडी फील्ड काटा हें कितको रायटू। I think we will stand with our MLA. आमगे MLA oppose कोता ट्रक टर्मिनस। We strongly oppose because schools are close by, collector building is close by, and it is not required, especially right now. In fact, it was taken earlier decision and it was been scrapped. Now I don't know who wants to benefit with all this. वास्को MPT बेकायदेशीर ड्रेजिंग करता। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय आनी गोंय सरकार कांयच करिना म्हूण गोंयच्या रापणकारांचो एकवट आनी नुस्तेकार सरकाराच्या नांवान बोवाळ मारतात। ते म्हणटात माथानीच्या तत्वांक सरकारान पानां पुसली। तिडकल्ल्या नुस्तेकारांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीच्या पुतळ्याक काळे फासून उजो घालो। गोंयचो बीजेपी सरकार माथानीची तत्वां फुडें व्हरपाक खंय फेल गेला। आयज मेन रिजन आमी तो एफिजी लासयला तो प्रोटेस्ट अगेन्स्ट नितीन गडकरी फॉर फ्रॉडुलेंटली बायपासिंग एनवायरमेंटल लॉज जस्ट टू सपोर्ट MPT and dredging of navigation channel of MPT. First of all, we demand Nitin Gadkari's resignation. Secondly, we demand resignation of Yogendra Singh, who was mainly responsible for bypassing EC and fraudulently giving it by exempting public hearing and stating that this dredging is maintenance dredging and not capital dredging. Therefore, we request the state government, who is not taken any interest and who is working against the fishermen, to immediately act as per the directive of the NGT. It is said to say that Mathani, who was the minister of this government once upon a time, and this state government had said that they will fulfill the legacy, but today the state government is all out to undo what he has done and to finish the traditional fishermen as well as the environment of the state. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब।
एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी हाडूंक ना जाल्यार सगळ्यो बोटी सरकाराक परत दितले आनी पणजे भीक मागपाक बसतले अशी शिटकावणी उत्तर गोंयांतल्या रापणकारांनी दिल्या. एलईडी नुस्तेमारीचेर बंदी हाडपाचें उतर नुस्तेमारी मंत्र्यान दिल्लें, मात अजून बंदी हाडूंक ना म्हण बागा, कळंगूट, केरी, हरमल, मोर्जे वाठारांतले नुस्तेकार बेजारल्यात. ट्रेडिशनल फिशरमॅनाक नुस्तें कांय ना, न्हू म्हण ते दांड्याची रापण पळय मारता तिंकाय नुस्तें कांय ना. फाटल्या दिसान ते लायटी घालच्या पयले नुस्तें खूब पडटालें आनी जरी तर अहें तो ते नुस्तें मारीत जाल्यार फुडले पिडकेक नुस्तें आसचेना, कबर जातलें नुस्तें. मार कोवल्या उपरांत आतां आमी फुडें सरल्या आनी हें झूज आमी सोडपा ना. कित्याक आमी हे आतां आमचे बोटी आहा, पोन्यो आहा, आमी व्हरून हँड ओवर करतले, नाल्यार रस्त्यार भीक मागूंक बसतले. हो इश्यू कबर जाल्यार सोडपा ना आमी. जाल्यार आमी मॅडमीक सांगलेलें हे 12 आर्टिकल भायर पळय नुस्तें मारता तेंचें सगळें कॅन्सील कर म्हणून. तें इनलिगल. ते डिझॉल आंगोल्लें वता, सबसिडी आमची खाता आनी तेंकां इनलिगल मारता म्हणटा तेंचें सगळें बंद करूंक जाल्लें न्हू गोवोरमेंटान. ती आतां सांगल्यार आयकोना. रापणकारांक जे ट्रेडर फिशरमॅन आहा कोण आसा सगळ्या मागता, सगळ्या चेअरमॅनांनी जो कोण हे 2 मनशांनी तेजेर व्यवसाय थारावला तेजेर व्हडली कारवाई जातली आनी आमी आमचो आहा तो सगळ्यांचो सपोर्ट ताका दितले आनी आमी गोवोरमेंटा कडेन जायना जाल्यार ते कितें करूं जाय ते आमी करतले. आमी हे गोवोरमेंटाक सुद्दां सांगलां कित्याक हे तर 5 जाण हे मारी तेंचे कडेन व्हडली बिझनेस आहा, आमचे कडेन हे बारीक आयज जाल्यार फाल्यां सांग जाय. आयज आमची परिस्थिती कितें आहा, आमकां कितें घडटा तें आमी जाणा. घेवया एक विराम.